Shara bara 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 bara. Shara bara 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 bara. Shara la bara 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 bara. Shara la bara 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 bara. Shara la bara 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 bara. Shara la bara 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 bara. Shara la bara bara bara. Shara la bara bara bara. Shara la bara bara bara. Shara bara bara bara. Shara Shara la bara 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 bara. Shara la Rico, Rico, Riari, Ari, 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 Ari. Shara bara bara. Shara bara bara. फादर स्टार्ट करिए लाइव दिला मागणी सुरू करतात की बापाचे पुत्राचे पवित्र नावी आमेन मंगळा बापा यावरच्या वेळापासून आम्ही तुकार घालीत आहोत परत जरीसा आमचा या माध्यमा मुखांतर सांगात आडल्यापासून आम्ही तुकार घालीत आहोत पै बापा तो आमचो आमका कुमक करूंक तुवें मजतदार पवित्रात्मा पटायलाय तो स्वतः आत्मा आमकां सत उगडा पेकरच्या सुदार घालिता आयच्या दिसा आमकां उतरां मरिफात कितें पुरा तूं शिकयताय ते आमी भावार्थान सत म्हणूंक जाय जाल्ली ती कृपा येदोळसो तुजे कृपेन आमकां फोव केल्या सुदार घालिता तशें आमी हेर एक लागीं ताचे उतर आयकून आमच्या जिवितांत पाडून हेरांकी शिकोवंक आमकां ते फाव केल्या सुदार घालिता अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड सकड आशीर्वादित सकड आशीर्वादित मो वय आशीर्वादान भरल्या याद समृद्धित की वय भले निकाले काले समृद्धित आशीर्वादित भलायकेवंत वय होय काय उणे असले दिसता की काय म्हणी कोणाकी काय उणे दिसता की म्हणून भक्ती करी जाता काल म्हळे काय उण्या नको आता वा व्हेरी होय मग उणे असले भक्ती करीचे मागीर भावार्थान पुरा भरती झाला होय आमचे जे आम्ही भक्ती करीचे भावार्थान रे उणे असले त्या जिवितांत रेडी आसा पुरा रेडी आसा वय पूण आमकां सांगू की राप्पा सांगू थोड्या फाटी थोड्यांक बेन दिसता कोणा म्हळ्यार आतां सांगला जाल्यार सकड आसा म्हळ्यार मागीर देव कांय दिना जायत जाल्यार आता
सक्कड आसा भरती आसा म्हणटा देवान काही म्हणे ऐकायला काले करचे म्हण थोड्यांक म्हळ्यार सांगा काले न्ही देवान ऐकायला मागे काय दिवं सोना म्हण दिता होय दिता न्ही दिला होय दिला दिला ऐकारातल्या दिला दिला होय होय सेन्स सगळ्यांक दिला देखून आमी म्हळ्यार धैर्यान सांगूंक थोडे बडी इल्लेशें खावचें येता होय गी वय वय न्ही खावचें ना ती खावचें नात हांव खावचें तेल्यांक म्हणटा खाव जेवंक ना दिलांत आनी कांय दिवंक ना म्हणल्यार आमी मस्त बडी सांगलें आसा हय खाली आसचें म्हज्या पातयणेचेर म्हज्या भावार्थाचेर आनी हांव कितलें तें मानून घेता तांतूं वय गी वय तांतूं हरयेकी आयलें हरयेकी पातकांचे बोगसाणें धरिल्लें सासणीक जिवीत धरिल्लें आनी कालें हरयेकी वय मो वय 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 तशें हांव खंयचे पुरा विशय पळय हांव सत मानून घेता म्हळ्यार खंयचे पुरा विशय हांवें सत मानल्यात कालें केल्यात सत मानल्यात सत मानल्यात म्हळ्यार तांतूं मागीर डावटूच ना आतां चिंतया एक हेल्था विशयान सांगचें जाल्यार हांवें आतां जेजून म्हाका ताच्या गायनी गूण केला म्हण हांव सत मानला जाल्यार म्हाका सगळो संवसारांत पिडा दिसल्यार हांव कालें म्हणटा हांव भलायकेवंत आनी सगळो संवसार म्हणात आमकां कोणाकी पिडा ना तुका एकल्याक आयल्या पळय पळय म्हळ्यार हांव कालें म्हणटा जेजूच्या गांवांनी हांव गुण जाल्या भलायकेन एक कालें गी म्हळ्यार सगळो संवसाराक संवसार म्हणटा कालें सगळो संवसार आमी सक्कट भलायकेंत तूं एकलो पिडेंत आसाय म्हूण सांगल्यार हांव सत मानून घेतलो हांव कालें म्हणटा सगळो संवसार पिड्यांत आसल्यार हांव ना वय गी वय संवसार कालें म्हणटा आमी सक्कट भलायकेंत आसा तूं एकलो मात्र पिडेस म्हूण सांगल्यार सत मानून घेतलो कालें म्हणटा म्हळ्यार तुमी सक्कट पिडेस जाल्यार हांवें एक दाखलो दिवचें हय तशें म्हळ्यार तें कोणाक जावंक न्ही दाखलो सगळो संवसार तुका म्हणटा जाल्यार तूं एकलो मात्र पिडेस आमी सकट भलायकेवंत जाल्यार सत मानलेलो सगळो संवसार पिडेस जाल्यार हांव एकलो मात्र भलायकेवंत सत मानून घेतलो म्हळ्यार कितेंय आतां तुज्या भलायके विशयांत कितें देवान सांगलां तें तुवें मानून घेतलां जाल्यार कित्याक ह्या दिसांनी हांवें बरेपटी आयकलें लोक अशें भलायकेंत आसलोय एका रितीच्या भियान तो जावनूच एका रितीन चॅकअपाक वता काल्याक वता चॅकअपाक वता हांवें आतां वैद्यकीय क्षेत्राचो विरोध उलोवचें म्हणून न्ही मनीस कितें चिंता गी म्हणून हांवें सांगचें पळय गी नॉर्मल आसा जियोन आसा भलायकेंत आसा पूण तो जावनूच वेता कालें करूंक चॅकअप चॅकअप म्हळ्यार मुखार म्हाका घडात की म्हणून असले आसात म्हणून म्हाका आस्पत्रेंत काम करच्या एका व्यक्ती हांवूच आयको मेळ्ळें लोक म्हळ्यार एका रितीन रेस्टलेस जाल्ल्या बरी एक संवसारान घडचीं घडितां पळोवन वा तें सवयेचें जावन वा आनी एका रितीन पिडा म्हणल्यार मनशा जिवेचो असो वांटोत्त म्हणल्यार बरी चिंतून म्हळ्यार ही पुरो सूख समजणी सारकें म्हण हांव सांगता गे वय वय करेक्ट फादर पुरा एक सूख समजणे निमती मनीस आज हेल्था विशयांत इतलो चिंता गी तो रेस्टलेस जाल्ल्या बरी करता आनी दीस रात म्हणल्यार बरी त्याच विशयांत एक रितीन खंतीन म्हणल्यार बरी आनी असली खंत केल्ल्या कुडले तो भलायकेंत आसलो केदाळ तो चिंता पळय म्हाका एक वचोन चॅकअप करीजे आयकता हांव सांगलें आयकता केदाळ तो चिंता त्या चिंतनांत तो पावना तें चिंतनांच म्हाका भोगता ताजे भितर कालेंगी एक तें व्हायरस रिगलो कितें म्हणटा तुमी करेक्ट
कित्याक रेगलो म्हळ्यार तें चिंतापूत एक वायरस जावन थंय बदलता खंयचो पिडेचो वायरस पळय गे वय ताणें चिंतल्या क्षणा देखून ताणें चिंतले उपरांत तो थंय गेल्ल्या निमती थंय खाले म्हणी तांकां मेळटा वय गे वय हा काही मदें सांगूंक आसपा सांगयेत हे आमी जस्ट कोणाक म्हळ्यार एकामेका आमी विचार विनिमय वाडी हें करचें एक विशय समजून घेवचो होय. मागीर देखून अनेक रितीन फादर मनशाच्या मतीर कसला जायत्या पिड्या म्हणल्या मनशाक येतात पिड्या येऊनच थोड्या मरात जे तशें पुरो आसा चिंता मतीर एक्झॅक्टली ते म्हळ्यार ताका म्हळ्यार ही एक पिडा म्हणली मनशाक येवंकूच आसा म्हणल्यार बरी चिंता वय वय ऍक्च्युअली स्वता प्रमाणे पिडा म्हणली मनशाक येवंकूच नजो म्हणले विशय आसा ते कितें म्हणटा तुमी वय 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 स्वता प्रमाणे सांगता स्वता प्रमाणे फटकिऱ्या सोडया स्वता प्रमाणे पिडा म्हणली मनशाक येवंकूच नजो म्हणले चिंता आसा ते वय गी वय 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 आतां वय गी खंडीत वय म्हाका तांचो दुबाव ना पूण ಎಂತ ಸಮ विरोध चिंतेले म्हळ्यार ते एक अनेक रितीन चिंतेले पिडा म्हणले मनशाक येवंकूच आसा म्हणल्या बरी वय समजलें हांव घालें म्हणटा म्हण वय 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 ते थोडी सांगतात स्वताप्रमाणे रुका असताना आणि कोणाक नाही मनशाक येना रुका घ्यायचे की तसे सांगतात एकलो पिडा येता आका सडा वत सपोर्ट करना तूं लोणचें खंयच्या विशयाक वय वय पिडे आ हे पिडेक सपोर्ट करना तूं लोणचें एक्झॅक्टली सपोर्ट करना तूं लोणचें ती एक अशें उलोवचें गी ना तें एक वांटोच तो आमच्या जिणेचो अविभाज्य अंग म्हणटार पळय घाले म्हणटात कन्नडांत वय 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 ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು प्रमुख अविभाज्य अंग हा ते थोड्यांक इतले या एका क्षेत्रात पण अविभाज्य अंग घाले म्हणटा थोड्यांक ते आता मोबाईल नाल्यार जेवंक जायना न्ही तशें थोड्यांक पिडा गुळी वखद नासतना जेवंक जायना तशें जालां ते एक भुरग्यांक पळय म्हजो भुरगो मोबायल दिल्यार जेवता म्हण वय वय तशें म्हाका इल्लें 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 तांतू इल्लें वेळ करशिल्लो म्हाका जियोंक जाता म्हणल्यार बरी खंयच्यान आ वय एक हांवें इल्लें कंत करीजेत वय तेशें केल्यार मात आतां कोण पळय हें चड कॅर काण येता म्हूण चिंता तोच पासांत पडटा वय गे वय 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 पण ताची तें चिंताप ताका एक खाणच ताका उलटा मारूंक साद आसा कित्याक ताचें चिंताप सारकें ना खाण पाड न्ही खंयचेंय खाण देवान रचयल्ले धरणी पोंदा जाल्ले बटाटे जावं पुरो रुखार जाल्ले आंबे जावं बी थोडे म्हणटात न्ही धरणी पोंदा जाल्ले कांय नजो म्हणा म्हाका म्हण वय गे सांगलां गे सांगतात गे वय 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 थोडे हा मांस शुगर ते खंयचेय कोण धरणी हा आनी तांबडे मांस कांय नाका मांस रगत आसले तांबडेंच तांबडोय मांस वय मांस म्हणटना त्या मनजत जावं दी सुकणें जावं तें रगत आसा तें तांबडें आसात धुल्ले उपरांत दोय जावंक पुरो तो विशय दुसरो पूण त्या विशयान कितलें डिस्कशन धरणी पोंदा जाल्ले कांय नाका म्हणा आनी थोडे जाण कितले जाण खातात काल्याक कोतागी थोडे सांगती हें केल्यार हें गॅस्ट्रिकाक बरें खंय आनी तें काल्याक आनी खंयच्याक बरें तूं खा गॅस्ट्रिकाक बरें म्हण कांय नाका कित्याक गॅस्ट्रिकाचें कित्याक तूं मेन्शन करताय वय गे वय म्हाका सडावत नांव येना पूण हें गॅस्ट्रिकाक बरें हें तुज्या कालें शुगराक बरें अरे तूं खा खंयचेय खा शुगराक बरें म्हळ्यार तूं तें शुगर म्हणले विशय मेन्शन करून खावंक वचो नाका तो कालाक जाय तुका वय गे वय 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 आसा पूण नॉर्मल बीपी तुका आसा पूण नॉर्मल वय की न्ही आसा थोडे हें मागीर थोडे तांचे भितरले हळडुवे खायनात थोडे धंय मात्र तशें परत म्हाका म्हाका 3-4 हळडुवे मेळ्ळे म्हाका भारी खुशी भारी खुशी म्हणून तशें आनी सकट खायनातली म्हाका दिया म्हण हांवें तशें सांगचें न्ही तूं खायना जाल्यार ताणें समजाचें ताणें पूण म्हाका भारी खुशी जाली हांवें केलें पूण सगळ्यांनी खायचें म्हणचें हांवें वय हळदुवें खायनासतना म्हाका पयलें हळदुवें खावचें म्हणून
हळदुवें काडून एका प्लेटीन न्हू तें केल्यार म्हाका जायना हें चिंतापूत मनशाक कालें करता वय तें पीठ वयर आसता तेजे भितर घेता वय गी वय चिंताप देखून आज मनीस मस्त रितीन ताच्या चिंतपांत पिड्याक कालें करता ताच्या जिवितांत स्वागत करता वेलकम टू यू कालें वेलकम म्हणटा ताका हार्दिक स्वागत म्हणटा आनी तो हें करता देखून हांवें कितें विशय सतमानल्यात पळय ते म्हज्या काळजांत रोमतात आतां तूं भलायकी म्हणलो विशय डायरेक्ट न्ही देवाच्या उतरां प्रमाणे आमकां प्रूफ आसा वय गे आमकां प्रूफ आसा त्या उतरां प्रमाणे तें तूं सत मानून तो विशय तुवें मानून घेतला ते विशय तुज्या काळजांत रोमोन आसतात काळजांत रोमोन म्हळ्यार तो सारको जागो ताका वय गे आनी काळजांत रोमलेलें कितें रोमलां जाल्यार ती ताजे तावन एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटा म्हळ्यार काळजांत रोमलेले विशय वा तुवें मानून घेतली सतां ती तुजे तावन काले जावन वळटात उमाळून वळटात जर जावन काले जावन जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटा चिंते एक भलायकी एक ग्रेस काय आमी सबार फावटी भायर तावन आमकां भलायकी मेळची म्हण चिंता एक्चुअली भायर तावन मेळोंक सादच ना आमी कशें ट्रीट करता आमकां भायर तावन हातूं मेळटा म्हणून हांव कशें संतोष आनी आनंद आसा की त्याच प्रमाणे हातूं तुका टेम्पररी भलायकी मेळटा कली मेळटा टेम्पररी तात्कालीक तशें जाल्ल्यान आमी रेग्युलर कस्टमर जावंक पावता आमच्या हेल्था विशयांत आमी कोणा मेळटा पळय हेल्था विशयान आमी रेग्युलर कस्टमर जावन आसता कित्याक आमकां मेळचें तात्कालीक परिहार मात्र कित्याक खंयच्याय पिडेक जावन दी तें भायर तावन न्ही पूण भितर तावन तें कालें ती भलायकी भितर तावन भायर वाडोवन येवची कित्याक आमी आत्मो जावन आसा आत्म्यांत आमी भलायकेवंत आत्म्यांत आमी ग्रेस्त आत्म्यांत आमी आशिर्वादीत आत्म्यांत आमी कितें पातकांचे बोगसाणें जोडून आत्म्यांत आमी नव्यान जल्मल्या अशें जाल्ल्यान तें चिंतल्यार मात नाल्यार हांव इवन एक सूख कर न्ही हांव रडोवन बसता जाल्यार आनी ती सूख केल्ल्या खातीर कालेंगी एक फारीकपण दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार आनी जर तर तुका जेजून आपल्याच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं तुजी पातकां बुकसून तुका नितळ केला म्हण तूं पातयना जाल्यार काल जाता तुका कांतवणी चड आसता की दादोस एक आनंद चड आसता कांतवणी म्हळ्यार तो भायर तावन ते रिपेरी करूंक येता आनी तेंच नियळटा अशें हांवें एक सूख केली न्ही म्हण एक्चुअली तुका भितर तावन आत्म्यांत केरळा जेजूक तूं सतमानलोय आत्म्यांत तूं नव्यान जल्मालोय सतमानचे अशें तर न्ही गे सतमानलोय आनी ताणें तुजे खातीर केल्लें सतां पुरा तुवें स्विकार केली त्या वेळार तूं आत्म्यांत कालें जालोय नव्यान जल्मलोय आत्म्यांत तूं जेजू बरी देवा बरी जालोय देखून हे भायले विशय तूं कितें वायट करनासता तें करीचे म्हणचें न्ही हांवें तें तुवें दिसान दीस तूं नियाळता आसतना तूं कोण गे कितें गे म्हणून सारकें नियाळतना ते तुजे तावन वेतात देखून आमी सदांच कालें म्हणटा तुजें एक्शन चेंज करूं वचनाका तुजें चिंतप म्हळ्यार तूं जेजूक सत मानलेल्या वरवीं कितें जावंक पावलाय 100% जेजू बरी जेजू न्ही जेजू बरी 100% देव न्ही देवा बरी आत्म्यान जालाय तूं देखून तें आत्म्यान तुजी भलायकी आसा आत्म्यान तुजी ग्रेस काय आसा आत्म्यान तुजी आशिर्वादां आसात आत्म्यान तुज्या पातकांचे बोगसाणें तुका मेळ्ळां आत्म्यान तूं ससनाच्या ससनाक जियोवन आसाय आनी तें जिवीत तुवें कंटिन्यू करचें वय मो तें तूं तें चिंताप सारकें दवरल्या वेळार तें तुज्या मनांत आनी तुज्या कुडीन ती दिसोन येता हें मात्र वावर आमकां निरंतर करूंक आसा वय की न्ही निरंतर निरंतर करूंक आसा तो वावर पूण आमी मानून घेतली ती सतां आमी ती घट्ट धरिनात जाल्यार काळजांत आमच्या रोमोनात जाल्यार आमी काल जाता आमी परतून भायर तावनूच आमकां रिपेरी करूंक पळयता खंय तावन
जाऊन दी एक भलायके विषयांत अळे बाहेर जाऊन रिपेर करचे म्हळ्यार कळलें की भलायके विषयांत बाहेर जाऊन करचेला तो संवसारी दृश्टेन जायत्या रितीचे ट्रीटमेंट आनी काले प्रकारान पळयता आनी एकलो म्हणटा हांव जेजूच्या गायांनी गुण जाल्ल्या तें पातयल्ल्या वरवीं तो भायर आयिल्ल्या सिमटमाक पुरो मारून उडयता कित्याक खंय वळता ताचो भावात उसाच्या मुखार रोय गी वय हा ताचो भावात ताणें उसाच्या मुखार हांव जेजू थंय भलायकेवंतू ताणें म्हाका गुण कर्ण जाला ह्यो भावार्थ वा काळजांत रोमून दवरलेले विशय तूं नियाळता आसतना भायर ते मॅनिफेस्ट जाता वा तें दिसून येता आनी हें सत तूं काळजांत रावन मानिनासतना भायर रावनूच तुका रिपेरी करूंक गेल्यार काल जाता काल जाता परतून परतून वय मूळ पळय गे असत परतून परतून हांव तातूंत पडोन आसता हा देखून हांव आत्म्यांत कोण हांव भितर म्हज्या भितर कोण जावन आसा हा तो पवित्र आत्मो म्हजे थंय वस्ती करता जाल्यार जेजूस वस्ती करता म्हणटा आसतना हांव जेजू देखून काले म्हणटा कोलोसे तें कोलोसे 1:23 कितें तो तुमचे भितर जे तो क्रिस्तूस तुमच्या महिमेचो वय गुड बरोवसो 1:23 127 127 ही 27 ते एक वय वाचीचे गे फादर झाली हो एक वाच तें हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमेबरी गुटाची संपत्ती केदी म्हूण देवान आपलेच खुशेन तांकां कळीत केल्या होच तो गुट तुमचे ते आसा तो क्रिस्तच तुमचे महिमेचो बरवसो वय आमचे तें आसा तो क्रिस्तूस आमच्या महिमेचो बरवसो तशें म्हणटा आसतना क्रिस्तूस आमचे थंय आसा क्रिस्ताची भलायकी आमचे थंय आसा क्रिस्ताची ग्रेस्तकाय आमचे थंय आसात क्रिस्तान जोडून घेतली ती आशिर्वादां म्हळ्यार सुरवेल्या आदामान होगडोन घेतिल्ली निमाणो आदाम जावन आसल्या जेजून जोडून घेतली ती आशिर्वादां आमचे थंय आसात जेजून जोडुलें तें जैत आमचे थंय आसा वय गे वय जेजून आपल्या बापाचो मोगाचो पूत कसो जालो आतां जेजू मुखार आमी देवाक मोगाचे पूत आनी दुवो जाल्या कितें जातलें जाल्या सकडी जेजू क्रिस्ता वरवीं तो आमच्या महिमेचो बरवसो कोण आमचे थंय जी येता तो जेजू क्रिस्तस आमच्या महिमेचो म्हळ्यार आमची महिमा म्हळ्यार आमी लौकीक रितीन आमी सगळी आमच्या अलौकीक रितीन दिसाचे संवसाराक वय गे भलायके विशयान जावं पुरो ग्रेस्तकाये विशयान जावं पुरो आनी आशिर्वादाच्या विशयान खंयचें जाल्यार आमचे नॉर्मल रितीन दिसूंक नजो संवसाराक वय की न्ही वय ताकाच म्हळ्यार सगळो संवसार पिडेस्त म्हळ्यार क्रिस्ताक सतमान तेल्यान काले म्हणाचे सगळो संवसार क्रिस्ताक सतमान तेल्याक पिडेस्त म्हणटा जाल्यार क्रिस्ताक सतमान तेल्यान काले म्हणाचे सगळो संवसार पिडेस्त जाल्यार हांव भलायकेवंत वय गे वय तशें कंप्लीट उलटा मारूंक जाय आमच्या उतरांत आनी आमच्या देखींत आज कितें जालां की म्हळ्यार सगळ्यां बरी आमी जियेवन आसुल्ल्यान भलायकेच्या विशयांत ग्रेस्तकाये विशयांत आमच्या मागण्याच्या रितींत आमच्या उलोवण्याच्या रितींत हर एकांत आमी सादारण मट्टाक सगळ्यां बरी जियेल्या बरी दिसना वय सगळ्यां बरी म्हळ्यार कांय फरक परत दिसना उलोवण्यात दिसना संवसारा फाटल्यान धांवच्या विशयांत कांय फरक दिसना ट्रिटमेंटा विशयांत कांय फरक दिसना दिसता कांय म्हणी आजकाल आस्पत्रे सोडल्यात डॉक्टर शिकती सोडल्यात कितले सडल्यात म्हळ्यार म्हाका एक बरें दिसता आमचींत रास म्हणल्यार बरे दिसून येतात पूण हांगा देवाचे उतार म्हणटा जेजून आमकां ताच्या गायांनी गुण केला म्हणटा आनी आमच्या भितर तो जियेता क्रिस्त एक पुटी क्रिस्ताक सत मानलेले उपरांत तांतूं अर्दे सत मानलो मुक्काल सत मानलो म्हणना अर्दो क्रिस्तांव मुक्काल क्रिस्तांव म्हण आसा की ना
ना ना सत म्हणलो जाल्यार तूं जेजूक सत म्हणले उपरांत ताणें कितें तुका केलां तें तुका मेळोन जालें देखून हातूं आमी कितें तें तितलें गंभीरायन म्हळ्यार आमी जेजूक जाणाव पूण जेजूक वळखोनाव कळ्ळें जेजू वय गे तर आमी वय जे हांव जेजू वय वय कितें ताचे विशयान गुर्तुना वय ताचे विशय एक्झॅक्टली हे भारी बेजाराचे विषय जेजू विशयांत गोतुना जेजू वा ताची विशयान गुर्ता आ कितें केलां ताचे विशयान गुर्तुना जेजू आमी कुसा मेलो जल्मालो ते बरें गुर्ता न्ही गे कित्याक मेलो आ कित्याक जिवंत जालो कित्याक जल्मलो ते गुर्तुना कित्याक दुबळो जालो आ हे कळीत ना आनी कित्याक ताणें आनी तांचे कोणा म्हणटा तो आवाज पातक्यांचो म्हाका जाय दया बलिदान हांव आयला पातक्यां पासोर भाग्यवंता पासोर न्ही पिडेस्तांक भलायकेंत आसल्यांक न्ही तो म्हळ्यार ह्या हर एक उतरांनी तो दाखोवन दिता गे आमचें उणेपण भरती करूंकूच तो आयिल्लो म्हण वय गे हर एक कित्याक पिडा येवंक कारण आसा पिडा येवंक कारण आसा मनीस जाल्यार हर एकल्याक येवंक कारण आसा कित्याक आज हांव चाविदेपणा वरवीं तें म्हाका येवंक कारण आसा पूण कोणें कान उडयलें हा जेजून जेजून उडयलें देखून येवंक कारण आसा शिराप पडोवंक कारण आसा पिडेस्त जावंक कारण आसा दुबळो जावंक कारण आसा यमकोणान पडोवन नास जावंक कारण आसा वय गे मनीस जाल्यार हर एकल्यांनी हांव पयलो तो कालें पनिशमेंटाक तो हांव अर्ह व्यक्ती पूण जेजून तें ताचेर घेवन ताची आमकां सुटका जोडून दिल्या आतां ती सुटका जोडून दिल्ली हांवें मानून घेवना जाल्यार ताची वळख म्हाका ना जाल्यार हांव जिणेंत हेल्था विशयान कश्टाता ग्रेस्काय विशयान कश्टाता आनी शिराप आसा म्हूण चिंतून हांव समस्यान जियेतां वा आनी कितें आनी म्हजी पातकां बोगसल्यान कितें म्हणून एक दुबावान भारी एक कंतीचें जिवीत जियेता हें पुरा ताका साद आसा त्या सारकें आमी वळखना जाल्यार त्या जेजूक देखून कितलें हांव जेजूक सत मानतां कितलो हांव जेजूक सत मानतां तितलो हांव जेजूक वळखतां म्हूण पळय गे हांव जेजूक सत मानता म्हळ्यार ताणें सांगलें ताणें केल्लें दुबाव विणें 100% हांव मानून घेतां परतून हांव तेंच सांगता सगळो संवसार तुका पिडेस्त म्हळ्यार तूं म्हणटाय सगळो संवसार पिडेस्त जाल्यार हांव पिडेस्त न्ही सगळो संवसार तुका म्हणो बरो तुजेर शिराप आसा हांव म्हणटा सगळो संवसार म्हळ्यार तशें म्हणटेल्यांक जेजून सत मानतेल्यान दिवची जाप कितें गे म्हळ्यार सगळो संवसार शिराप पडलो जाल्यार म्हजेर शिराप ना तितलें सांगोंक म्हळ्यार हांगा मेजॉरिटीचे विशय न्ही वय गे मेजॉरिटीचे विशय ना हांगा सत मानून भावार्थ सत मानचें भावार्थ सत मानचें देखून तांतूं 99 जाणी देवाच्या उतराक सताक विरोध उलयल्यार सत तूं जाणा आसुल्लोय 99 जण तशें म्हाका सपोर्ट करनात म्हणून तूं सोडूंक तयार आसाय गे ना म्हळ्यार बिलकूल ना 99 जण म्हाका सपोर्ट करना तेंत उलयतात आनी हांवें एकल्यान सांगल्यार कारें जायत म्हणून चिंतून हांवें सोडचें गे म्हजें चिंताप चिंताप म्हळ्यार म्हजें न्ही तें कित्याक म्हाका डॉक्युमेंट दिला तें हांवें घट्ट धरलां हाचे विरोध सगळो संवसार उलयल्यार हांव सोडूंक रेडी ना वय गे तशें आमी देखून हांगा आमी मुन्यो 420 तावन काडल्यार पळय गे मुन्यो म्हज्या पुता म्हज्या उतरार चीक दी म्हज्या सांगपाक कान दी ओके
मागीर मुकले ती वाच तुझ्या वाच दोळ्यांनी पयस करी नाका तुझ्या काळजा भितर हा ती दवर हा कित्याक खंय जांकां ती दवर ना तुझ्या जिवीत कित्याक जांकां ती मेळटा तांकां ती जिवीत तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी एक घडी राव तुझ्या काळजा भितर ती दवर वय गे हय. वडून काले म्हळें आमी स्वत मानलेले हर एक विशय आमच्या काळजान रोंबल्यात वय गे स्वत मानू ना जाल्यार काळजा भितर दवरूंकच जायना वय गे हय. तूं 1000 कोटी एकल्या कडेन हें उतर सांग म्हणून मागीर विचार ताका सवाल तो मागीर उलटाच सांगता आन्सर वय गे म्हळ्यार वय म्हळ्यार काळजा भितर दवर म्हळ्यार तूं सत मानलेले विशय तूं काळजा भितरच दवरताय वय की न्ही वय आता आमी जेजूच्या गायने गुण जाला म्हणलो विशय वाऱ्यार दवरला की काळजा भितर दवरला काळजा भितर दवरला बायबलान दवरला की काळजा भितर दवरला काळजा भितर दवरला बरोवन आल्तारीत दवरला की काळजा भितर दवरला काळजा भितर दवरला काळजा भितर कारण कित्याक तो विशय आमी मानून घेतला मानून घेतला हळे ते देवाचे विशय केदाळातून स्वत मानून काळजा भितरतून दवरताय तेन्ना ते आमच्या काळजांत ते रोमतात रोमले उपरांत ती मागीर आपळे तुका भायल्यान खंयचेय इफेक्ट जायना भितर कितें तुवें दामून बरोवन हें रोमोवन दवरलाय पळय तेन्ना तुजें तावन भायर उमाळून येता वय की न्ही वय काळजा भितर दवरल्याचे विशय देखून हांवें म्हळें भलायकी भितर तावन भायर येवची की भायर तावन भितर येवची भितर भितर जावन भितर तावन म्हळ्यार आत्म्यान तूं भलायकेवंत आनी तें सत्य तुका आतां कशें कळ्ळें गे म्हळ्यार देवाच्या उतरां मुखांत कळ्ळें तें घट्ट दवर तूं सेफ लॉकरांत खंय काळजांत वय गे वय पूण त्या विशयान कसली लारां आयलीं कसले न्यूज आयिल्ले हायेस्ट फेमस न्यूज चॅनलान सांगलें जाल्यार भलायकेच्या विशयान नकारात्मक तूं काले म्हणटाय तूं तें पातयताय की वा हांगा तुवें काळजांत रोमन दवरले विशय पातयताय काळजांत रोमन दवरलो विशय तूं पातयताय देखून ते काले म्हणटा मुखार जांकां ती मेळटा तांकां ती जिवीत आनी तांचे सगळे ती भलायकी खाली नाकाक कानाक हाडांक न्ही वय गे सगळे कुडीक वय गे वय कित्याक आमकां जेजून गूण केला माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या पोंद वरेक जावं दी आमच्या ब्लडांत मांसांत रक्तांत उदकांत कांतींत कुडीच्या खंयच्याय विश्वांत खंयच्याय पिडेचे कितें पिडेक खंयच्या व्हायरसाकी आमच्या कुडी भलायके वयर खेळोंक अवकाश ना ना कित्याक म्हळ्यार ती आयली जाल्यार ती मरता शिवाय हांव मरना वय गे इतलें तूं पातयलाय म्हणले विशय तांचो आसा पातयले जाल्यार कितले व्हायरस तुजे लागीं आयिल्ले म्हजे लागीं आयिल्ले मरोन गेल्यात ते मेजूंक आसात दी पातयेवनाय जाल्यार तुजे लागीं आयिल्लो एक व्हायरस मागीर पिलां कडल्यान चड जाता थंय वय गे देखून काळजा भितर हांवें ती दवरल्यान जाल्यार मागीर तुका ताचे विशयान सगळो संवसार विरोध उलयल्यार तुज्या तोंडांत येता काळजांत कितें तुवें बरलाय पळय तें येता वय गे वय कित्याक तूं हर एक घडी ताका जागेचें म्हणना तो तूं जापता ताका जाप येता ती ना सायब हांव भलायकेवंत कित्याक म्हाका जेजून ताच्या गायनी गूण केल्यात देखून जांकां ती मेळटा तांकां ती कालें जिवीत देखून देवाचेर कालें म्हणटा जिवीत आनी मरण खंय आसा जिबेर तुज्या जिबेर कालें वळटें आसा आतां देवाचें उतर जिविताचें उतर देवाचें उतर न्ही गे तें काळजां भितर रोमोन दवरनातलो वा तें कळीत नातलो कालें म्हणटा तूं उलयता पिडेचें वय गे आनी हें काळजा भितर दवरलो देवाचें उतर दमून दवरलो तो म्हणटा ना हांव भलायकेवंत तें उतर जिवीत मरण तो उलयना मरण देखून ताचो फळ जावन ताचे सगळे कुडीक तो कालें अनुभव करता भलायकी मागीर मुंदरूनी तें वाक्य कालें म्हणटा पळय भोव जतनायेन तुजें काळीज भोव भोव जतनायेन जतनायेन तुजें काळीज राख कित्याक 22 जिविताच्यो 22 गी पळय 23 वय भोव जतनायेन तुजें काळीज वय राख कित्याक तांतू आसा जिविताच्यो जरी वय गे जिविताच्यो जरी खंयच्यात आसात काळजांत ताळ्यांत गे काळजांत
काळ म्हळ्यार कित्याक आतां आमी काले म्हळें ह्यो संगती खंय दवरूं काळजांत रोमन काळजा भितर न्ही गे काळजांत रोमोवन दवरल्यो जाल्यार आतां त्यो काले जावन वेतात जिविताच्यो झरी जावन वळटात. ब्रदर पीटर ते आमी म्हळें झर न्ही झरयो म्हण वय झरी नेयो वय न्हय प्लुरल जिविताच्यो झरी झर जावन न्ही झरी म्हळ्यार पुरा तुजे म्हाका दिसता ते अशेंय म्हणयत आमी ग्रेस्तकाय भलायकी आशिर्वादां आनी काले समृद्धी वय गे हर एक विशय तुजे भितर तावन भायर वळटा. जर वाढल्याकडे पुरा हा. जिवीत असता तसे वय ते रावल्लें उदाक न्ही होय जरीचे वय गे झरीचे तुमी सांगल्या बरें खंय पुरो वळटा तें जिवीत आसता देखून आमच्या भितर तावन ती भलायकी जर वळटाना काल जाता पुरा कडेन होय जीवित भलायकी हर एक विश्वांनी काले आसता भलायकी केरळा तूं जेजून म्हाका ग्रेस केला समृद्धी आशिर्वादां हर एका क्षेत्रांत शिरापतावन सुटका जोडुल्लें जिवीत वय गे होय अभिषेक अभिषेक पातकांत हांव बोगसणे जोडुल्लें जिवीत हांव नितीवंत रायट स्टँडींग विथ गॉड वय गे होय कित्याक आतां तूं ल्हान मुणेपण पळोवन तूं निराश जायनाय कित्याक हांव ऑलरेडी देवाचें नितीवंतपण म्हाका मेळटा लाभलां देखून तूं तो म्हाका घालता आळे तुवें सुकेली आनी काले म्हणटा देवाचो भुरगो देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळां म्हण वय गे होय त्या रितीन आमकां ताप येता काले म्हणटाय तूं जेजूच्या गायनी गुण जालाय मागीर काला कुंठेताय मागीर काला तें सुजलां मागीर कित्याक गुण जाला वय गे होय हांगा आमी निसरून पडचें आळे तुका कालिंगी भायर लक्षण दिसलें तुवें ह्या वेळार तुजो तो भावार्थ उपयोगाक पडचो सकट नॉर्मल आसतना त्या भावार्थाचें टेस्ट जायना जाता गे ना तूं पातयेलाय म्हणटा 100% पूण कालिंगी इल्लें चड उणें घडटना तूं कांय वेरिएशन जाता गे तुज्या त्या भावार्थान म्हणलें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वय गे होय कंडिशन तें इम्पॉर्टंट दोणीर चलचें वेचें वय जेजू वट्टू पूण वारें वादळ येता जेजू न्हिदलें पळोवन त्या वेळार हांव धैर्यांत पॉयंट करता गे जेजू आसा ताणें सांगलां पेल्या थाडीक वचुया काले येवन दी आमकां तें करतना वय गे होय काळजान रोमोवन दवरल्यात पातयेलांत पूण वारें वादळ येताना काले सिम्पटम दिसतना हांव कालें करता गे म्हणलें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इस्रायल पल्सेक कालें दूद आनी मोवळच्या गांवांक व्हरून तुमकां फाव वयता म्हणलें गे एका उतरान सांगचें जाल्यार पूण वाटेर थोडे विशय तांकां दिश्टी पडतना काल जालें मागीर देवाचें उतर विसरालीं आनी तें पळोवंक लागलें आनी निमाणें आमी बळयता 12 जाणां धाडले तांणी तें देवान जाल्यार दोगांनी तांकां सारको रिपोर्ट दिलो जाल्यार ते पातयेवंक ती तयार जाली नात वय गे तशें आमकां जेजून म्हळ्यार म्हज्या गायने हांवें गुण केला पूण आमी संवसारांचो दुसरो रिपोर्ट पळयतना एक कालेंगी खबर आयकत आसतना आमचें चिंताप आमी तें पळयतना आनीक घट जायचे शिवाय हें जायना जो दंडोळ नजो वय की न्ही खंडीत जावन समस्या पळयतना हांवें कांगाल जायचे की आनीक घट जायचे भावार्थांत आनीक घट जायचे घट जावंक अवकाश आमकां घट जावंक अवकाश कित्याक म्हळ्यार त्या देळा तुजें टेस्ट आनी त्या देळा तुका एक प्रूफ मेळटा वय हांवें पातयलें देवाचें उतर म्हजे जिणेंत आतां प्रॅक्टिकली म्हाका एक्सपिरियन्स करूंक मेळ्ळें म्हणून वय देखून आमी अर्गां दिचे देखून आमकां कोता कश्ट आयल्या वेळार आमी कितें भाग म्हणलें की जंय जाकोबाचें पत्र म्हणटा आमकां कळीत आसा तें कितें जावं वय मो देखून तें वाक्य मुंदरून म्हणटा मुन्यो 4:20 तावन पळयतना फडकिरे उलोवप तुजें तावन खंडीत आतां म्हाका कांय तांकां ना म्हळ्यार सत कितें फट खंडीत फट आमी एक
क्रिस्ताक सत म्हणलेल्याने अशें उतर येवंकूच नजो कांय तांकां म्हणल्यार सादच ना तें तुका तशें भोगता जाल्यार तुज्या तोंडांत तें उतर येनजो वय गे वय होय आं कित्याक सादच ना कशें तें तर जेजू कांय तांकां म्हणल्यार बरें जालें वा जेजून सगळ्यांक गूण केला ताच्या गायनी तुका करूं ना म्हूण जालें वा तूं आत्म्यांत तुका कांय तांकां म्हणल्यार बरें जालें अरे परतून कुडीन कांय तुका भोगूंक पुरो पूण तूं आत्म्यांत घाले जावन आसाय भलायकी बरी संपूर्ण भलायकी येवन तूं जेजू बरी वय गे तशें म्हणटाना तें आत्म्याची भलायकी तूं उलय तेन्ना ते कुडीन तुवें तें कालें चूर सोडून जाल्लें तें करेक्ट तें बत्ती जाल्लें तें तूं पळयताय इल्लें वेरिएशन जावं ना म्हूण हांव सांगना तो विशय दुसरो पूण तें आमी कॉन्सन्ट्रेट करूंक ना जाल्यार फटकिरे उलोवप तुजें तोंड पयस कर हाच्या विशयान कितें म्हणटा फटकिरे उलोवप म्हणल्यार तेंच गी देवाच्या उतरांक विरोध उलोवचें वय ब्रदर तेंच वय होय गी होय होय आतां एग्जाम ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸವಣಿಗೆ ಉತ್ತರ ತುಜೆ ನಮ್ದೈ ಹೊಸೈತ ಉತ್ತರ कितें उलोवप एग्जाम्पल दुसरें काय आसा फसवणूक होय आनी नाही उंदरून म्हणटा फसवणेची उतरां हा तुजें तुझे तोंड नम्दई हां उतरावरी मी फसताव तुमचे एक्झॅक्टली उत्तर होय म्हळ्यार आनी एकल्याचे उतार जावंक पुरो तुज्या तोंडांत जावन आयल्यार बादाक तें तुका वय गे होय हां ती धांवडय ताका हांगा अवकाश दिनाका हम्म. वय गे होय हां त्या उतरांक फटकिरें उलोवप तुजें तोंड पयस कर फसवणेची उतरां तुजें तोंड धांवडय फसोवचें उतरां म्हळ्यार फसोवचें कोणें आमकां दुस्मानान वय गे होय आतां तें उलोवणें आमच्या जिबेर एक फावटी आयलें जाल्यार आमी कोणाक कितें दिल्यार बरें जाता दुस्माना येताना दुस्मानाक होय उलोवण्या निमती म्हळ्यार ताका अधिकार ना ताका पाडाव केला म्हूण आमकां कळीत आसा पूण आतां हांगा कोण वेलकम करता ताका म्हजें उलोवन उलोवणें उतरा उलोवणें उतरां म्हजीं उतरां वय मो हां होय देखूनच आमी कितें सत मानून घेतलां तें आमी घट्ट धरूंक आसा घट्ट थोड्या फावटी आमी मनशाक दाक्षिणाक वळख जावन वा म्हजे मुखार आनीक एकलो व्हडलो मनीस आसा ताच्या मुखार कशें सांगचें तशें करूंक जाता चेंज करूंक जाता डॉक्युमेंट जाता गी ना जायना चेंज करूंक जायना डॉक्युमेंट बिलकुल चेंज करूंक जायना बरे झाले फादर तुझे दोळे नीट पळय मुखार बरें एक्झॅक्टली नेक्स्ट वाक्य तें म्हणटा तुजे दोळे नीट हां डिस्टिनेशन एगर ना जावन हां कित्याक तें म्हणलां न्ही ती उतरां सदां तुज्या दोळ्या मुखार होय दवर हो. त्या वेळार दिश्ट तूं गुंडयताय त्या वेळार तुज्या देवाच्या उतरां जावन दिश्ट गुंडयले बरें जालें वय गे हम्म. हां आनी एक आसा तूं विशाल रितीन पयस पयस पळयतना तुका समस्या दिसतात परतून न्ही गे होय कित्याक दोळ्या तावन आमी मस्त समस्यांक वेलकम करतात वय गे होय होय अळे सायबा ती पिडाक ही पिडाक हांवें तें पळयलें म्हळ्यार तें कितलो स्पश्ट सांगलां पळय काल म्हणटा ते तुजी दिश्ट नीट पळय तुज्या मीठ तुज्या मुखारच आसूं काले म्हणटा ते नेक्स्ट वाक्य ते तुझी दिश्ट तुझ्या मुखार पड मुखारच पडो पळय कित्याक आमकां आमच्या दिश्टी तावनी आमी जायते शिकोवंक आसा वय की न्ही हां इप्र बागला काले पळयता आयकता खंडीत पळयता हां कान दोळे जीब म्हणल्यार बरी आनी गी दुसरी बाजू दोळे पळोवचे दोळे आयकोनचे हां उलोवचे न्ही गे हां प्रधान दारवाटाय होय आमच्या घराक एक मेन डोर आसल्यार आमकां 3 आसात मागीर जनेलां कितल्यार पळयची आतां न्ही गे जनेलां आहा ती न्ही आसल्यार सांगा न्ही मागीर म्हणोका तुमच्या घरार 3 बागलां मात जनेलां ना ती म्हणून देखून देखून सकड हय हय आतां एक
10-15 मिनिटं आसात तुमकां कांय कुडसूचें काळवोचें कांय करीत कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार कोण एक सगळ्यांक घे आमकां तातूंत आसा वा तुमकां कांय एक्सपिरियन्स जाल्लें आज ह्या दिसांनी कांय आसल्यार सांगेत. हांवें जस्ट एक विशय मेन्शन केला ते आनीक इलॅबोरेट करयेत वाडयेत सगळ्यांक अवकाश. म्हणजे तातूंत कंटिन्युटी आसा न्हय तूं चलता त्या मार्गाची तपासणी कर. एक्झॅक्टली परतून तातूंत दोळे खंय धांवन खंय वता गे होय चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर सगळं तुज्या वाटो तीर आसूं. हां कित्याक जेजू म्हणलें हांवसो जेजून कांय म्हणलें हांवसो म्हळ्यार तुका दुसरी वाट ही मस्त दिसतात न्ही गी. सादारण म्हणटा तशें म्हणयेत गी. होय देखून जेजून तपासणी कर म्हळ्यार तूं चलताय त्या मार्गात तपास तूं रायट सारके वाटेर आसा की रॉंग आसा की तुवें तपासणी करिली देवाच्या उतरार. आता पळय हेल्था विशयान तूं कंगाल जालाय तेणे धांवून आसाय जाल्यार तूं सारके वाटेन वचून आसाय गी ना तुवें मूळ सतत सोडलाय वय गे. दोळ्यांक दिसता ते पातळी. मागीर सगळी जीणभर तुका धांवचें पडटा वय गी न्ही. जीणभर धांवचें पडटा जीणभर धांवचें पडटा कित्याक हांवें अशें आयकलें आतां तुमी सांगल्याक इवन तें एकल्याचें आमी इतलेंत आसाचें म्हणटा न्ही गे तें इतलेंत ते समेत नंबर ते चेंज करतात खंय वयर जावन हांव सोडोवन सांगना हें इतलें आसाचें तें इतलें आसाचें पळय तें पुरो फिक्स करचें तांणी खंय रसल्लें आमकां देवान वय गे. हांव काल सांगलें म्हूण समजलें म्हूण चिंता. तें इतलें आसा जें इतलें आसा म्हूण तांणी फिक्स करून धाडचें तातूंत एक चड एक उणें आहलें कुडलें हांगा मनीस गलिबिली जालो. पातयें न्ही देवान तुका नॉर्मलच दिलां सकयल म्हणून बट ही वय गे. दोळ्यांक दिसना ते भवार्थ जायते न्ही ही पातळी पूण दोळ्यांक दिसता भवार्थ तांणी सांगचे परतुनी तांतू वेरिएशन जाल्लें दिसल्यार तूं खंयचे पातयेवन आसा एक्झॅक्टली भवार्थ म्हळ्यार तो न्ही दोळ्यांक दिसचे भवार्थ दिसचो. वय आतां एक तुजें सड आसा म्हणून जाल्यार हांव कायलें पातयेता म्हजें नॉर्मल वय आसा. तांणी फॅक्ट प्रमाणे करेक्ट तपासणी कर न्ही तुका वेरिएशन दाखयल्यार हांव कायलें पातयेता. बरो जालो गुण जालो. नॉर्मल पातयेता की नॉर्मल म्हूण पातयेता नॉर्मल. तें आनी एक पडी कन्न आयिल्ल्या उपरांत की पयल्यान पातयेता. पयलीं पातयेचें ताका भवार्थ. वय मागीर जाल्यार ताका भवार्थ म्हणनात वय गे. तुजी हायेस्ट आसा 100 सड आसा म्हळ्यार हांव कायलें म्हणटा 100 आसा जालें ते एक्स्ट्रा वायरस पुरो मेले तुजे एका उतरांत मेले वय गे कित्याक तुवें कायलें तुजो भवार्थ उसारलोय वय गे. तेन्ना तुवें वय गे म्हणटाना 100 आहले 150 आनीक 50 चड जाले ते 100 चड आहा कालें म्हूण सांगना वय गे म्हणटाना वय गे वय गे म्हणटाना तें आनीक चड जालें तें कालें ना दोग जाण एग्री जाताना ते जालें ते कित्याक ताणें सांगलां आनी तूं ताका फोंड दिता हें काल जालें तें आमेन सांगल्यार जालें. त्या दृश्टीन जाता दोग एका मनाचे काल तें कितें मागशा जाल्यार तें मेळटलें म्हजें नांव. ताणें सांगलें तुवें एग्री दोग जाण वा दोग सक्सेस जाले त्या फोट विशयाक वय गे. तशें पळयत तूं मारून उडय न्ही तें काले तुज्या एका उतरांत ताणी फोटो मारला म्हूण हांव सांगना फॅक्ट सांगलां तूं तुज्या भावाक ना वय गे तें कांय व्हडना नॉर्मल आसा म्हजें जालें तें पुरो देंवलें तें आसा जाल्यार चिंतून बसल्यार कशें जाता म्हणजे चिंतना तें एक सोडून येता. सेकंड कोरिंथियन 4:18 ओके दोळ्यांक वय सांगा
दोळ्याक दोळ्यांक दिसता थंयसर आमी ध्यान मंदरीन हांव. हा बघार दोळ्याक अदृश्य दिसता ते तात्कालिक. दोळ्यांक कोण दिसना दोळ्याक दिसता ते सदां सांबाळटा अशें. करेक्ट दोळ्यांक दिसता समस्ये फॅक्ट दिसता 418 ताचेर ध्यान म्हणून वय की 418 418 सेकंड 17 कोरिंथ 418 क्लियर होय 17 थावन 18 होय ते भावार्थाक आनी एक डेफिनेशन म्हणयत आमी वय की बरोबर. म्हळ्यार आमी डिस्कस भावार्थाक आनी कित्याक आमचे वयर येतात ते अडवायचे आनी तात्कालिक असतले कसले ससर एक्झॅक्टली कसलो अनंत ससनीक महिमेक आमकां तयार करतात पूण हे जायचे जाल्यार एक्झॅक्टली 18 प्रमाणे जाल्यार मात 17 आमचे तरी महिमेक तयार करतात. एक्झॅक्टली ते थर्ड वन एज जाल्यार सेकंड आनी फर्स्ट स्टेप ते फुल सांगा वय 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 18 समज प्रमाणे चल्ल्यार 17 आमच्या जिवितांत रिजल्ट पळोवंक मेळटा अशें. एक्झॅक्टली कित्याक म्हळ्यार तुका सेन्स नॉलेजार आनी पंचेंद्रियाक समस्या दिसून येतात वय पूण वय तूं ते मानून किंवा भावार्थांत तुजो रिपोर्ट हांगा कितें दिला ते मानून घेताय त्या प्रमाणे तुजें प्रमोशन जाता वय वय की वय खंयच्यांत भावार्थी जिवितांत वय आनी तूं एक क्षेत्रांत पंचेंद्रियाक सेन्स नॉलेजाक मोरोंक शिकलोय की ते मागीर तुका म्हाका भोगता ते उरल्या क्षेत्रांत तुका ते सलीस जाता वय की वय हा एक क्षेत्रांत भलायकेचें जाल्यार ग्रेस्तकायेच्या विशय जाल्यार तांतूय तेंच सेम दोळ्यांक दिसचें पातयेन आसतना आत्म्यान तूं ग्रेस्त तें तूं पातयेल्या वेळार तुका तें ग्रेस्त काय दिसता वा ताका जाल्ले कंडिशनां हेरांक दिया आनी काले परब पळटाना घाल जालें तें तांतूय तूं समृद्धी वय पळयताय दोळ्यांक दिसचें पातयेनाय थोडे फावटी तुका कांय ना अशें म्हण बगूंक पुरो नील म्हणल्यार बरें वय की पूण तें तूं पातयेनाय तूं कितें जावन आसा म्हणल्यार तें पातयेताय त्या वेळार तुका तांतूय घाल जालें तूं प्रमोशन जालें खंयच्यांत समृद्धीच्या विशयांत यस एक अनेक रीती सांगता स्पिरिच्युअल सांगीत आनी 5 मिनिट आसा स्पिरिच्युअल वय आतां उतार या चिंता परत दोळ्याक दिसना वय परत ते आमी कशें मेडिटेट करता त्या प्रमाणे रिजल्ट येता म्हणून आमचे चिंतपाक तितले सकता उतार ऐकून आमी एक्झॅक्टली चिंता पाटयता हांव ते चिंता प्रमाणे आमची कूड काम करता वय एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार आतां म्हाका खंयची एक वस्तू जाय जाल्यार पयली चिंता त्या प्रमाणे मागीर कूड ते हाडून येता वय तशेंच एक्झॅक्टली देवाचे उतार हांव चिंतून नियाळ केल्यार त्या प्रमाणे म्हज्या कुडींत रिजल्ट पळोवंक जाता. एक्झॅक्टली तूं हांगा चिंतून शॉपिंगा वयताय त्या प्रमाणे तूं हाडून येताय माल वय की वय वय हांगाय तुज्या हेल्था विशयान खंयच्या विशयान कितें चिंताय पळय तें तुका हांगा वय पळोवंक मेळटा वय की वय वय एक्झॅक्टली भलायकी म्हण चिंतुल्लो वय तूं काल पिक्चर करताय पळय ते पिक्चर तुज्या जिवितांत पळयता आतां म्हाका वचूंक थंय एक्झॅक्टली साबोड म्हटल्यार हांव साबूची चिंता आनी साबोड येता वय तशें तूं भलायके एक्झॅक्ट विशयी चिंत ताच्या गायनी तूं बरो जाल्यार नियाळ कर उलय हय जे काल पिक्चर केलाय ते तुज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा 100% देखून पश्चात्तापावा सर्गींचे राज सर्गी पावला म्हळ्यार तूं सर्गींचे राज असो अनुभव कर आतांत पूण ताचे पयलीं एक कंडिशन काले पाव पश्चाताप पश्चात्तापाव म्हळ्यार तुजे चिंता बदल हय संवसारी रिपोर्ट न्हू तुज्या चिंतपाक न्हू चेंज कर आनी देवाच्या चिंतपाक देवाच्या उतरांक देवाच्या रिपोर्टाक वच तेळार खंय पावलोय तूं सर्गींच्या राजान वय म्हळ्यार देवाची अनुभव महिमा तूं हांगात पळयता करताय वय मौन पळय कित्याक तें भितर आसा सर्गींचे राज तें तुवें भायर हाडलें म्हण हें भायर हाडना जाल्यार कांय करूंक जायना वय भितर आत्म्यान तूं सर्गींचे राजांत आसा भितर जेजू आसा देखून सर्गींचे राज तें भायर हाडचें जाल्यार हांवें तें सत मानून तोंडांत उसाचें तेळा तें सर्गींचे राज मॅनिफेस्ट जाल्लें पळयता म्हूण सांगयत
होय. आणि 4 मिनिटं. कोणा काय खाऊंगा विचारून असा टेस्टमनी असा संगीत काय नागला मी यार घबराता म्हणून अखेर घरी होय. बघ होय. 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 कोणी किती अर्घ मागणे शिकया. कोणी शिकेतात की बापाचे पुत्राचे पवित्र मेच्छेनावी आमेन मंगळा बापा हा. त्या वेळापासून मी तुका अर्गांनी थांब आयचे परत त्याचा कमरी फाजायची सता तुझे उतरा मरी फाद तुझ्या आमका उघडा पे केल्यापासून आम्ही तुका अर्गांनी थांब आमच्या जिवितांत जायते पटी लहान तावन आजपर्यंत आम्ही दोळ्या किती दिसता कोणे किती सांगला ते सत म्हणून जियल्यावरी ते पाचयानु जियल्यावरवी आम्ही जायते आमचे जीवित आम्ही उमरेला त्या दाळा आम्ही तुझ्या उतराप्रमाणे आमची आलोचना बदलता आमची चिंता बदलता ते नियाळ करता भवार्था सत मानता उसारता त्यांना आमच्या जीवितांत किती आम्ही उघडायला परत ते आम्ही पाठी घेऊ शकता मला सत तुझ्या उतरा मरी फात तुझ्या उघड्या केल्यापासून आम्ही तुका अर्घ दिता कित्याक तुझे उतार सांगता माझ्या पुथा माझ्या उतराक चीत दी माझ्या सांगण्याक कान दी ती तुझ्या दोळ्या मुकली पैस करी नका कोणाक ती मेळटात तांका ती जीवित आणि भलायकी म्हणले सत तू आमका कळीत केलाय वै पवित्रात्म्या तुझे सत्तेन आम्ही सड आणि सड तुझ्या उतराक चीत देऊंक गमान देऊंक आमच्या दोळ्या मुकली पैस करी नसताना आमच्या खालसांत दवरूंक दिवसारन तू आमका शिकोवचे खातीर आणि कुमक करचे बसवतो आम्ही तुका अर्घ दिता अशें जेजून दिल्ले देवान दिल्ले ते जीवित भलायकी ती संपूर्णता अनुभवंक आम्हा सर्वांक फाव केल्या बसवतो आणि हे सत घरांक शिकोवंक फाव केल्या बसवत आम्ही तुका अर्घ दिता अशें एकल्यानी बरोवन आमचे जिवीत जीवन तुझ्या नावाक महिमा देऊन मागता मागण्या करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन. आमेन. Amen. आमेन. Praise Praise the God. Lord. Thank you Thank very you, much. brother. Thank you, brother, sister. Next time, well, I'm brother. Bharat. Yeah, Sanat. Yes. Brother. Yes. Thanks. Good.